की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली तांचें नांव दिवपाक जाय अशी तांची आस्त आसा। आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक संजय बांदेकर हांचें आमी नांव घोशीत करता। इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचें तैलचित्र जें आसा म्हज्या उजव्या सायडींतल्यान ते तैलचित्र लायले वयतले जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा हे सगळें याद दवरचें। हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता। गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचें देहांत जालें आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें। गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रात आसतले देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी आनी हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आनी निश्चितच आमी सरकारात ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनात आमी लता मंगेशकर कला अंगण हे नांव घोशीत करता हाचेंय तुमी स्वागत करता। हांव त्या खातीर सांगता की आज हांवें म्हटलां की प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार हो आमी भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लिंक करता। प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्व्हेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट हांवें म्हटलां म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात। वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी हे ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो, गोंयांत जेन्ना बरी इन्व्हेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो।